नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. चेक बाउन्स प्रकरणात फोंडेचो आपाचो उमेदवार गितेश नायकाड अजामीनपात्र वॉरंट 2 वर्सां सुनावणेक गैरहजर राविल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान घेतली कडक भूमिका. म्हापशेच्या आकोय वाठारांतल्या सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवळात नोंदणी आनी मालकी हक्कावयल्यान 2 गटां मदीं झगडी, 5 जाण जखमी. फुडलो तपास सुरू. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या जात्रोत्सवाच्या फाटभुंयेर भक्तांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान उच्च न्यायालयात सेफ्टी ब्लूप्रिंट केला सादर. देवस्थान समिती बरखास्त करपाच्या अर्जाचेर 4 सप्तकांत निमाणो निर्णय घेवपाचें सरकाराचें आश्वासन. जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधी सयत पुराय गोंयांत व्हडा भक्तिभावान मनयलो हनुमान जल्मोत्सव. शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त मारुती रायाचें घेतलें दर्शन. बच बाय रोमियो लेन नायट क्लब प्रकरणात लुथरा भावांक मेळ्ळो सशर्त जामीन. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान केलो जामीन मंजूर. दाबोळी प्रभू वायलेटा इमारतीत प्रदूषित उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल. इमारतीतल्या लोकांक धमकायता बिल्डर, लोकांचो आरोप. प्रकरणावयल्यान थळाव्यांनी घेतली सरकाराकडेन धाव. आता पळयात खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांचे अडचणीत वाड जाल्या. सुमार 5 लाख रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात कितलेशेच फावटी समन्स जारी करून न्यायालयात हजर रावंक नाशिल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान ताचे आड अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला. फाटल्या 2 वर्सां सावन गितेश मुद्दम जावन न्यायालयात वचपाचें टाळटालो. ताका लागून न्यायालयान ही कडक भूमिका घेतल्या. ही पुराय केस 2021 वर्साच्या वेव्हाराकडेन संबंधित आसा. कागाळदार श्यामसुंदर मिराजकारान गितेश नायक हाच्या आड कागाळ केल्ली. मिराजकाराच्या म्हणण्या प्रमाण कायदेशीर प्रक्रियेत गितेशान ताका 5 लाख रुपयांचो चेक दिल्लो, जो बँकेत क्लियर जालो ना. ह्या प्रकरणातलो खटलो न्यायालयात सुरू जाले उपरांत गितेश नेमान हाजीर रावले नात. 30 मार्चाक जाल्ले सुनावणे वेळार गितेश वा ताचो वकील न्यायालयात हाजीर नाशिल्लो. तशेंच ताच्या वकिलान दाखल केल्लो सुटयेचो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. ही केस 3 वर्सां पोरणी आसून आरोपी 8 एप्रिल 2024 न्यायालयात हाजीर रावूंक ना. ताच्या गैरहाजिरीचे ठोस कारण दिवंक नाशिल्ल्यान सुटयेचो अर्ज न्हयकारतात अशें न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हणला. देखून ताच्या आड मेर्शे न्यायालयान अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला. आता ह्या प्रकरणाचेर 8 मे 2024 दिसा फुडली सुनावणी जातली. वॉरंट जारी केल्यान आता उमेदवार गितेश नायक अडचणीत सापडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशेच्या आकोय वाठारांतल्या सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवळात नोंदणी आनी मालकी हक्कावयल्यान 2 गटां मदीं वाद जालो. वादाचें रुपांतर झगड्यात जावन दोनूय गटांच्या लोकांनी एकामेकांक बरेच बडयले. ह्या मारबडयेत 3 बायलो आनी 2 दादले मेळून 5 जाण जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गोंयांत देवळा खातीर लोकां मदीं वाद जातात हें कांय नवें न्हय. अशेंच प्रकरण बुधवारा राती आकोय म्हापसा वाठारांत घडलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आखय वाठारांतल्या सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवळात एका गटान देवळाच्या वाठारात सीसीटीव्ही बसोवपाचो यत्न केलो, मात दुसऱ्या गटान ताका विरोध केलो. ताचे उपरांत दोनूय गटांत मोठो वाद जालो. वादाचे रुपांतर उपरांत झगडेत जावन दोनूय गटाच्या लोकांनी एकमेकांक बरेच बडयले. हातूंत 3 बायलो जाल्यार 2 दादले जखमी जाल्यात. देखून तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलीस घडणूक थळार पावले उपरांत हे प्रकरण निवळ्ळें. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांगासर आमच्या देवळान आमी कॅमेराचो एक्सेस घालपा खातीर आमी फुडें सरलेले. तितल्यान कॅमेराचो जे आमचे कामगार आसले ते घालता कोण हे आमचे आतां कोण म्हणटा ते आमच्याच वाड्यावेले भुरगे, पूण आतां ते आमचे ऑपोजीट जाल्यात. अशें जालां. दुसरे हेचे ग्रुपाचे ते येयले आनी थंयसर ते आमी वायरी बियरी कोणी तुमकां सांगला हें कर तें कर म्हणून हें जालें आनी थंयसर ते खंयसून तरी 4-5 जाण येयले आनी थंयसर वाद जालो. वाद जायना फुडें थंयसर झगडी जाली. म्हाका हेका कितें म्हणटा तेका कितें म्हणटा करून ते सगळे पेटले. थंयसर पेटले. तितल्यान
पेट्टा थंयसर ते पुलीस बी येयले, सगळे साहेब बी येयले आनी थंय सगळे ते स्टॉप केले. आमी CCTV लावपा खातीर आमी मनीस हाडलो आनी आमी 45 मेंबरांतले अर्दे 20 जाण आमी लोक घातले आनी बायलां आमची सगळीं आसली आनी ती आमी कॅमेरा घालपाचे थारायले. ते कॅमेरा घालता करून पळय जाल्यार आयज सांजचे 5-6 जाण येयले आनी ते हांव नको ते पियाल्ले हांगा कितें आसा म्हाका काय खबर ना. ते साहेबांनी मागीर चॅक करपाचें तेंकां आनी ते येयले आनी तुमकां कोणी सांगला हें केला तें. अरे आमी म्हणटा आमचे कडेन ट्रस्ट डीड आहा, तुमचे कडेन 7 जाणांची आहा, तुमी जर मेंबर आहा ते ट्रस्ट डीडाचे जाल्यार आमकां दाखयात न्हू. ट्रस्ट डीड आसा ते दिले 7 जाण. ते येवंक ना. ट्रस्ट कोणी मारला पळय 6 जाण आसले पळय ते येवंकूच ना. हे आतां खंयचे भुरगे आमचेच भुरगे, आमच्या वांगडचेच भुरगे, तांकां कितें आतां तांचे विश कसले तेंच्या तकलेन घातला तें आमकां खबर ना. आनी तेंच्यांनी आतां थंय झगडोंक फुडले आनी ते सगळे थंयसर सगळे हे जाले आतां मॅच आता जाले. नेमके जखमी झाल्या मारामारी हे कोण झाल्या? जखमी आमचे जाले आनी तेंचेय जाल्या तेतून. स्टार्ट तेंच्यांनी केल्या. आमी आमचे देवूळ म्हणून हो ट्रस्ट डीड जो गव्हर्मेंट आमकां दिता एक रायट म्हणटा पळय तेचे प्रमाणे आमी CCTV कॅमेरा बसोवपाक गेले. आतां तेंच्यांनी एक्सेस बसयल्लो आहा पळय तेचेर तेंच्यांनी चॅक करपाचो. पुलिसांनी साहेबान बी ते चॅक करपाचे की बाबा खरे कोण येयले. आमी आमचें काम करताले. हो आख्खो गांव कमीत कमी 150 लोक आहा ह्या ग्रुपान, तेजी फॅमिली मेंबर बी धरून 44 आमी मेंबर आहात. 44 मेंबरांनी आमी हो ट्रस्ट डीड रजिस्टर केला आनी तेचे प्रमाणे आमी चलताले. आतां हितून आमी कितें वायट केलें काय कितें केलें तें आमकां काय खबर ना. 6 जाण खंय आनी 44 जाण खंय हेचेर मातसो तुमी गोंयच्या जनतेन विचार करपाचो. म्हजें नांव एडवोकेट विश्राम तालगांवकर. हांव आकळे रावता आनी प्लस हांव देवळाचोय लॉयरूय. तांकां हांव रिप्रेझेंट करता. डेप्युटी कलेक्टरांत हांव सिव्हील कोर्टांनी हांव रिप्रेझेंट करता देवस्थानाक जेंच्यांनी ट्रस्ट केला आनी ट्रस्टा प्रमाणे ते देवस्थान आयज ते पयलीं आमी ट्रस्ट केला नारायण मलजी, हनुमन मालवणकर, उदय मालवणकर, दिगंबर मलजी, सिताराम तालगांवकर आनी श्याम वांयगणकर यांचो ट्रस्ट आसा. आतां ट्रस्ट जाल्या उपरांत आमी पोजेशन घेतले ट्रस्टा प्रमाणे. तशेंच सिव्हील सुटान तेंच्यांनी कोर्टानूय घातला की आमी पोजेशनान आसा म्हणून. थंय तेंच्यांनी पोरू 26 जानेवारीक नाटकां आडोवपाची खूब ट्राय केली जयेश कलंगूटकर आनी तेजी जे आतां साथीदार आसात पळय तेंच्यांनी. हें सेटल केलें डेप्युटी कलेक्टरान. तिणी सांगलें कितें की तांकां एक नाटक करपाक एलाव कर आनी तेंच्यांनी आमच्या ट्रस्टाच्या अंडर नाटक केलें. नाटक केल्या उपरांत नाटक जाल्या उपरांत आतां ते म्हणटात की तेंच्यांनी आनी एक ट्रस्ट केला खंय सेम नांव घेवन. फक्त कितें सटी देव म्हणून कितें एडिशनल एड केला खंय तेंच्यांनी. आमकां काय अजून ट्रस्टाची कॉपी मेळोंक ना. जो ट्रस्ट केला जो इनलिगल ट्रस्ट आहा तेंचो आनी जो कायद्याशीरूय ना. एक नांव आसतना एक पयलो ट्रस्ट फॉर्म जाल्लो आसतना दुसरो ट्रस्ट सेम नांवाचेर जावंक शकना जो इनलिगल. फाल्यां आमी कंप्लेंट फायल करतले. आतां त्या ट्रस्टाच्या बेजिसाचेर जेन्ना आमचो वाडदिवस चालू आसा 9 तारखेर आनी 10 तारखेर फंक्शन आहा वाडदिवसाचें ते आडोवपा खातीर आतां ते इनलिगल कॅमेरा घालूंक येयल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. जल्मसुवाळो पाळणे आनी हेर विधी सयत पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त मारुतीरायाचें दर्शन घेवन सेवा ओपली. वेगवेगळ्या वाठारांनी श्री हनुमान देवळांत फांतोडेच्यान जल्मोत्सवाक सुरवात जाली. किर्तनकारांनी श्री हनुमान जल्माचेर किर्तन सादर केलें. उपरांत श्री राम भक्त हनुमानाचो जल्म सुवाळो आनी पाळणे जालें. उपरांत आरती जाल्यो. शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त हनुमानाचें दर्शन घेतलें.
हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजवला गेल्या प्रकरणात कस्टडीत आशिल्ल्या सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे सशर्त जामीन मेळ्ळो. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तांचो जामीन मंजूर केलो, पूण क्लबा खातीर फटीचे डॉक्युमेंट सादर जाल्ल्यान लुथरा अजूनय पुलीस कस्टडीत आसा. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक 6 डिसेंबराक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले, जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जाल्ले. ह्या प्रकरणा उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथराक दिल्लीच्यान पुलिसांनी अटक केल्ले. ताच्या उपरांत जायते फावटी त्या दोगांकूय न्यायालयात हाजीर केले, मात दर फावटी न्यायालयान तांची कस्टडी वाडोवन दिली. बुधवारा ह्या प्रकरणा विशीं न्यायालयात सुनावणी जाली. निमणे वट्ट 4 म्हयन्यांनी क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणात त्या दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तांचो जामीन मंजूर केलो, मात क्लबा खातीर भलायकी खात्याचे बनावट डॉक्युमेंट सादर केल्ले खातीर ते दोगूय अजूनय पुलीस कस्टडीत आसात. Yes, finally it has been granted. It's a conditional bail with the usual conditions. You don't have the copy of the judgment. It has been pronounced. So once the judgment copy is available, we will know on what grounds it has been granted. So the amount? Amount is I think 50,000 surety and 50,000 bail bond. But all those details are awaited. But she has pronounced. But basically they are usual conditions of a bail. Yeah, anticipatory, now we are not pursuing that. We have filed an regular bail application before the JMFC. So we will pursue that application. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन प्रदूषित उदकाची पुरवणी खातीर गंभीर प्रस्नावेल्यान प्रभू वायलेटा ह्या दाबोळेच्या थळाव्यांनी बुधवारा भलायकी सचिवाची भेट घेतली. कागाळी करून संबंधित प्राधिकरणांकडल्यान ह्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान लोक आक्रमक जाल्यात. दाबोळे वाठारांतल्या प्रभू वायलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरियाच्या दुयेंसां मदीं वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. सिवरेजीच्या बुरशें उदक पिवपाच्या उदकांत मिक्स जाल्ल्यान लोकांक साथीची दुयेंसां जाल्यात. ह्या प्रकरणा वयल्यान इमारतीचो बिल्डर लोकांक धमकायता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून कॉम्प्लेक्सांतले लोक आतां आक्रमक जाल्यात. देखून ह्या लोकांनी बुधवारा भलायकी सचिवाची भेट घेतली. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण ह्या नादी उदका पुरवण आनी भलायकी खात्याच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. मात कसलोच तोडगो काडूंक नाशिल्ल्यान भलायकेचो गंभीर प्रस्न निर्माण जावपाचो भंय थळाव्यांनी भलायकी सचिवा मुखार मांडलो. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भलायकी सचिवान येवपी सोमारा संबंधीत सगळ्या अधिकाऱ्यांची बसका आपयल्या. तशेंच ह्या प्रकरणा कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या सगळ्या प्राधिकरणांक कारणां दाखय नोटीस जारी करपाचे निर्देश दिल्यात. लास्ट 15 डेज से हमें इशू से प्रॉब्लम में है. वाटर कंटामिनेशन हुआ है दाबोलिम के प्रभुज वायलेटा इस बिल्डिंग में, जहाँ पे ABCD E ऐसे 5 ब्लॉक्स हैं और सब में कंटामिनेशन हुआ है. पहले तो केसेस बहुत कम थे, बट धीरे धीरे सबको होने लगा. स्टार्टिंग में सबको ऐसे लगा कि कुछ हमारा इशू होगा इसलिए हो रहा है, बट एक साथ सबको होने लगा. लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर, ये सब मीन्स छोटे से छोटे बच्चे से लेके एल्डरली पीपल तक हो रहे हैं. 4 मंथ का बेबी तो बाहर जाके कुछ खा पी नहीं सकता है, उसको हुआ है. 10 मंथ्स के बेबी को हुआ है. ये सब सीरियस इशू शुरू हो गया. तब जाके हमने लोकल लोगों से, ये सरपंच से बात किया. फिर उन्होंने हमें मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी सी प्रोवाइड की. वहाँ पे डॉक्टर आके हमारे सोसाइटी में आके लोगों को चेक करने लगे, उस पर कुछ मेडिसिन देने लगे, क्योंकि लोग इतने हालत में नहीं थे कि वो जाके खुद से बाहर भी जा सके. कुछ लोग प्राइवेटली भी ले रहे थे ट्रीटमेंट्स, कुछ लोग गवर्नमेंट से भी ले रहे थे. तो स्टार्टिंग में
65 केसेस थे, बट वो 2-3 दिन में इतने बढ़ गए, 175 अभी पहुंच गए हैं रिसेंटली, और ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। और इसमें मेन कॉज ऑफ द इसका जो कॉज हुआ है तो ये है फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे पाए गए। हर एक टैंक का हमने जब टेस्टिंग किया है उसमें ये सब बैक्टीरिया की वजह से लोगों का हेल्थ थ्रेट में आ गया है, और वो सब ड्यू टू द इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द बिल्डर, बिकॉज उन्होंने टाइम टू टाइम STP का जो मेंटेनेंस करना चाहिए वो नहीं किया है, और उसका जो STP का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। एक्चुअल पहले 3 बिल्डिंग्स ओनली मीन्स उन्होंने बेचा था और वर्किंग थी, बाद में और 2 एडिशनल बिल्डिंग्स ऐड हो गई है, A एंड B। तो जब वो सारी बिल्डिंग के लोग आके रहने लगे तब जाके STP प्लांट फेलियर हो गया, वो चल नहीं रहा है, वो क्लियर वाटर नहीं दे रहे, और वो STP का पानी वो उधर हमारे गार्डन एरिया में वो भेजते थे, जो वहाँ से बोरवेल में जा रहा है। बोरवेल का पानी हमारे टंकियों में से हमारे घर तक आ रहा है, और वो जो पानी पी के यूज़ करके लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। हेल्थ मिनिस्टर नहीं मिले, हम उनके सेक्रेटरी से बात हुआ है, अच्छे से मीटिंग हुआ है हमारा, और उनको अभी मीटिंग के लिए बुलाया प्रभु को। सेक्रेटरी क्या बोला है? सब होगा। सेक्रेटरी ने बोला है कि बहुत अच्छे से मंडे तक वो एक नोटिस मीटिंग अरेंज भेजेंगे। करेंगे। अभी फिलहाल वो डायरेक्टली नोटिस भेजेंगे, और नोटिस जो है स्ट्रिक्टली भेजा जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीर धिरयांचेर आळाबंद हाडपा खातीर आतां प्रशासन एक्शन मोडात आयला। हे संबंधीत जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला महत्वाची समन्वय बसका जाली। नेमकी कितें चर्चा जाली ते बसकेत ते पळोवया। दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या धिरयांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर म्हत्वाची बसका घडोवन हाडली। हे बसकेचे अध्यक्षपद जिल्लो अधिकारी एग्नाक लिटस हाणें केले, जाल्यार पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय सहअध्यक्ष म्हणून हजर आशिल्ले। या वेळार अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी हजर आशिल्ले। हे बसकेत साश्टी तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, पुलीस निरीक्षक आणि मामलेदारांनी वांटो घेतिल्लो। बेकायदेशीर धिऱ्यो आडावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यांमदी समन्वय वाडोवपाचेरय भर दिलो। अशे तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडपी जमनीच्या मालकांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलीस निरीक्षकांक दिली। संबंधित जमनीच्या मालकांची म्हायती आनी नोंदी दिवपाक मामलेदारांक सांगला। तशेंच अशा घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्था समस्या निर्माण जाल्यार बेगोबेग आपतकालीन क्रमांक 112 कडेन संपर्क करपाची सुचोवणी दिल्या, जाका लागून वेळार पुलिसांची मजत मेळटली। मजगती ही कारवाय दक्षिण गोंयांतल्या बेकायदेशीर धिरयांचेर कितले मेरेन आळाबंद हाडटा ते पळोवप म्हत्वाचे थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड दिसान दीस वातावरण तापत आसा। या प्रकल्पाक विरोध करीत कारापूरच्या थळाव्यांनी बुधवारात दिवचलचे मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा वेलो। जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन फाटी सरचे नात असो सोपूत कारापूरच्या लोकांनी घेतला। पळयात। मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आमची शेतां भाटां काबार केल्यात असो आरोप करीत ST भाव भयणां मेळून कारापूरचे लोक आक्रमक जाल्यात। आमकां हो प्रकल्प नाकाच हे भुमिकेचेर कारापूरचे थळावे ठाम आसात। आक्रमक जाल्ल्या कारापूरच्या लोकांनी बुधवारा दिवचलच्या बस स्टँडावेला मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। ह्या वेळार गाकुवेद संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार हांचे सयत सामाजीक कार्यकर्ते अॅडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर, स्वप्नेश शेर्लेकार आनी हेर हजर आशिल्ले। पळयात। आमचं गाव आमचंच आहे, आमचे उदार आमचंच आहे। एक दो एक दो एक दो एक दो आमचो चिमोलचो गांव तुमच्या बरोबर आसा। आमी तर शपथूच घेतलेली आसा, खंय खंय आमच्या लोकांचेर अन्याय जातलो, खंय खंय आमी आसतले म्हणून। आदिवासी लोकांक ह्या हेतून सहभागी करपाचें जे दायित्व जे आसा तें हांव घेतलो। हांव उलो मारतलो आमच्या समाजाक, सगळे आदिवासी जो जर समाज आसा, आमचो भंडारी समाज आसा, OBC आसा, तेंकांय ते आमचे म्हजे बरे वळखीचे तेचे तेंकांय उलो मारचे आमी। पूण हो लढो आतां मामलेदाराचे
आता हांगा उभी रावला थंयच आमी आतां शपथ घेवया, अशी शपथ घेवया की हा विजयश्री मेळ्ळ्या शिवाय आमी हो लढो फाटी घेवचे ना. तो मेगा प्रोजेक्ट जो कारापूर ह्या गांवांत येता ताका विरोध करपा खातीर सगळे मुवमेंट कारापूर गांवांत सर्वण पंचायतीन चालू आसा. पण तेजोच एक भाग म्हणून जी टॅनंटेड प्रॉपर्टी जेंची कुळांची नांवां त्या जाग्यांचेर लागला, तेंची शेतां आसा, ते काजू आसा, बागायती आसा, तांकां थंय वचपाक वाट ना. ती वाट क्लियर करपा खातीर 13 मार्चा खातीर एक रिप्रेझेंटेशन मामलेदाराक दिल्लें. बट दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार काल जेन्ना फॉलोअप करपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते लेटर थंयच पडून आसा. कोणी दखल सुद्दां घेतली ना हेंची. काल तेन्ना तांकां सांगलें की आयज आमी विचारपाक येतले, तेन्ना ते लेटर काडून मामलेदाराक एड्रेस केला. सो आयज आमी परत एकदा रिमायंडर घेवन येयल्ले की टॅनंटेड प्रॉपर्टीज पयलीं तेंची वाट क्लियर करा, तांकां आपल्या शेतांनी, तांकां काजू बागायतींनी वचपाक तांकां वाट दवरात, कारण सगळें कॉन्क्रिटायझेशन चालू आसा थंयसर. सो मामलेदारान कॉग्नायझन्स घेतला. इमिजिएटली बाय नेक्स्ट वीक सायट इन्स्पेक्शन शेड्यूल करता म्हटला आणि एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यो वाटे तो क्लियर करून दितलो म्हणून. आता जर फाटी सरले न्हू आमी आयुश्यान त्या गांवांत केन्नाच फुडें सरोंक पावचे ना. सो ह्या कारणाक लागून हो विशय आनी आमचो गांव आमी सोडचले ना. तुमी आतां शपथ घेतलेली आहा, आमी सगळे जाण तुमच्या वांगडा आसा. तुमी फुडाकार घेया. तुमचो गांव आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक जाय. सगळो लोदा प्रोजेक्टाक केल्लो आसा, ताका लागून आमी हांगासर मामलेदारान वचपाक येयले. तुमची सगळी जमीन हे गेल्या? हय, सगळी नश्ट केल्या. रस्ते बिस्ते व्हडले जाल्ले. तुमच्या गांवचे सगळे लोक येयले आतां? हय, येयल्या. लोक सगळे येयले हांगा. म्हणजे तुमचे लोक सगळे हे गावात? हय. तुमकां तो हे नाका? लोदा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर जाल्लो. ते जमनी तुमकां जाय? जमनी, हय जमनी. त्या सगळी घाण आमच्या गांवांत येतली. सगळें गांव आमचो पाड जातलो. ताका लागून आमी प्रोजेक्ट नाका आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोलवा दर्यादेगेर सध्या सिवरेजीच्या बुरशेपणाक लागून थळाव्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल व्यावसायिकांचेर हावळ आयला. दर फावटी आमी खात्या कडेन सिवरेजीचें कनेक्शन मागता, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. देखून रातच्या वेळार टँकरांतल्यान सिवरेज व्हरचें पडटा. त्या भायर आमचेर खाडीत सिवरेज सोडटा म्हणून आरोप घालता. आमी करप कितें? फॅमिलीचें पोट भरपाचें कशें? वेवसाय करप कसो? वेवसायीक जाप मागतात. मुगे रेस्टॉरंट आसा डिटेल तनिष्का. हे पोतून आमकां हॅरेसमेंट कोताय. हॅरेसमेंट एश कोन की ते येता म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा. कित्याक आम तेचो कांय कोण कांय नाय थिंगा. उदक सोणे कांय नाय. एक डिपार्टमेंट ते सगळे बाराबोर येता डिपार्टमेंट. हे सारकेल्लें तें सारकें ना, तें सारकें ना, तें सारकें ना. आतां सिवेज कनेक्शन तर दिल जाल्यार आमकां न्ही स्वतापा आनी हें आसपा ना. पूण आतां सिवेज कनेक्शन दिवपा पयलीं देखून आमकां कोणें स्वतापा नाका. ही आख्खी येता काळे किट हे ते पोंदा आसा. ही कोलवा रेजिडेंट चित्ताय देखून सोटाय तितू येते देखून सोड सगळे सोटाय. हांव जाय जाल्यार कॅमेरा आनी टॉर्च देखून तो दाखयता सगळें कोण कोण सोटाय ते. आनी हीच आख्खे एवढो मॅथ्यून सांगितलं ती थिंग्स आख्खे ते ड्रेनेज मोटायचे ती स्टारा हाटल्यासो न्हू ते आख्खे लायन आख्खे काळे किट ती येता आनी ते आमगे थिंग जमा जाता ते सायडीक. आनी आख्खे ते हे सगळे किट येता ही काळे थिंग्स येता. बेश्टे आमचे गायना काय हांव तें म्हणून सोयता. आम कांय सोणाय थिंगा. तो टायम एक टायम आहलो की थंयताले ते कोण व्हिडिओ काडे कोण कितें जालें तें दुसरी भाशा. आतां तसो कांय ना न्हू. आतां सगळे टँकर येता आनी बोन वताय. आमकां बिल्ल आहाय सगल्यो. हांगा गार्बेज हे तो आमगे येता भावेश कंपनी आनी तो आमगे एकलो तो दुसरो एकलो येता. हिंग दोग जाण येताय हे गार्बेज कलेक्शन करपाक. वेट आनी ड्राय सगळे वताय ते. हय इनवॉयस बिलां सगळे आहाय आमचे कडेन. हे येताय डिपार्टमेंट येताय सगळे बाराबोर येताय आनी सगळे आम त्रास करता. हिंग रातीक बसोंक जायना असो वास येता. आमी कितें करपाचें? दोन करपा न्हू. हितू फॅमिली आहा हितू स्टाफ आहा तांकां पोसपा नाका. रीण कांडूलो ते हारी करून जावपा नाका. आमी कितें करपाचें? चड इफेक्ट म्हाका जाता आनी म्हगे कस्टमर जालो आनी हांव बील हाडलें. हितू होच बील म्हगे ही सगलीं हांवें टँकर हाडटाय ती म्हयन्या 7 टँकर हाडटा. हें सगलीं बिलां तुमकां जाय जाल्यार तुम हें माडें दाखय सगळीं आख्खी बिलां ही म्हजी. आनी आम सोडटा म्हाका नाका सोडवलें. हांवें कितें आम कितें केलां गोवोरमेंटाक हें केलां आम कनेक्शन बाग घेयलें आनी थिंगा
आमगेल्या वॉटर कनेक्शन अकॉर्डिंग आमगेल्या PWD आमकां काटिंग WD ऑफिस आमकां सगळें कनेक्शन दिलां. हालीं टुरिजमाक NOC आमची मांडी व्हरों यो म्हळ्यार आतां ती मेट्रिको तुम कोडोलें कोण सोडाय तेंकां कित्याक आमकां सोडो तें आमकां नाका. आमकां चड इफेक्ट जाता आनी आमगे कस्टमर आसता सगळे कस्टमर ते कोण सोडपा नाय तुका आनी आम सोडायले आमी बील हारी कशें ना म्हयन्या 7 टँकर आनी एक टँकर कॉस्ट पडटा 7,000. सो आमकां तितू पयशे हारी करून नाका घालोले. आज सोटाय ते हुंयसर न्हू ते 2 वाटे आहाय थिंगसर तो बंद करूं येतो न्हू एक कोण सोडपा नाय. थिंग एक वाट या थिंग एक वाट या ती बंद करूया आनी ही तूं कोण उदक भायर सरपाचें ना. आम गेल ते फाटी ती मुत्री आमगे आहा ती चेंजींग स्लपटॉयल गेलो तेका आम धुवन दिलो एका सोडटो आनी तो एग्री जालो आनी गव्हर्मेंटान नाका तेका पटला अशें आनी तोच आनी थिंग सोटा आनी ते सोड सोम ते वयचे हिंगा येता सोमतें ते हिंग येता आनी आमकां वास येता चड करून. WRD डिपार्टमेंटा कडेन आमचें सगळो वर्क क्लियर जाल्लो आहा. फक्त आमकां टुरिजम NOC उरल्या येवपाची. ही NOC येतून आमकां PWD NOC मेळटली त्या बरोबर आमकां सिवेज लायन कनेक्शन जातलें. सो हे परते परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळें हॅरेसमेंट करता प्लस हितून व्हेरिफिकेशन सगळें जाल्लें आनी आमचें क्लियर आउट तेंचे कडेन रिपोर्ट गेल्लो आहा सगळ्यां कडेन पोल्युशन एग्जाम्पल पोल्युशन डिपार्टमेंट. सो पोल्युशन डिपार्टमेंट आमकां कॉपरेट करता प्लस आमगेलें आतां फक्त सिवेजा कनेक्शन उरलां म्हणून आमगे काम पेंडींग उरलां. सो हे मेळटले तुमगेले हे मेळटुका आमगे कनेक्शन सगळें जातलें तेंकां. सो तुमी कितली रेस्टॉरंट आसा टोटल आमचे आतां हांगसर 10 तरी आहा. सो हितून आमचें क्लियर आउट सगळें पेपर वर्क क्लियर आउट आहा. कितें व्हेरिफिकेशन जाल्यार आमचे कडेन करपा जाता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.